नमस्कार गोंयकारांनो, विशाल देसाई गोंयकारपणाचे लायव्ह आसात. आज आम्ही सारखे आमच्या कडेन जरूर वयता लागीं आनी थंय आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. थंय भोंवपाक शिकतात. थंय एक स्पॉट वयता जे दिसपाक बारीक दिसता. खुबशे 3 म्हयने पयलीं पासून आसा हो आनी खुबशे लोकांची बायक घेवन म्हाका पडलाय. सो मागता केपें म्युनिसिपालिटी कडेन आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन तेमी हांगा मातशी एक नजर घालची की लोकांनी कंप्लेनी दिल्ली आसा हेजे पयलीं आनी हांगा लोक पडलेले बी आसा. सो तुमी मातशें हांगा लक्ष घालचें कित्याक हो पॉटहोल जो आसा पळय तो खूब डेंजर आसा. कित्याक बायक अकस्मात आमी येयली जाल्यार उठून पडटा. सो एक्सिडेंट जर फाल्यां जर जालो आनी कोणाक जर कितें जालें जाल्यार हेजो जबाबदार कोण आसतलो. नमस्कार. तशेंच हांगा रातचे हांगा एक तुका रातचोय प्रॉब्लम जाता जेन्ना लायटीच्यो लायट बीन आसता एक एकदां तेन्ना हे पॉटहोलांतल्यान वयता आसतना गाडी वयता आनी स्लीप जाता. सो परत एकदां म्युनिसिपालिटी कडेन आनी केपें PWD रोड तेंचे कडेन मागता की तुमी हे पॉटहोल्साचेर नजर घालची आनी हो पॉटहोल्स मातसो रिपेर करून घेवचो बेगीन. नमस्कार.